On the day following the celebration of St. Paul's conversion, we honor the memory of two of St. Paul's co-workers, Timothy and Titus. This is a good reminder to us that no grace is given for our own sole benefit. Grace is given to be shared so that the church may be built up in love. Hello, this is Father James Kubicki of the Apostleship of Prayer with some thoughts about today's saints. Sometimes we have the impression that life in the early church was peaceful and that all the early Christians were united. A quick reading of Paul's 2 letters to Timothy and his letter to Titus show that this was not always the case. Divisions were a problem from the beginning. They only got worse. And so today we have the sad situation where it's estimated that there are over 35,000 different Christian denominations. How confusing this must be to the world that ends up rejecting Jesus because his followers are not united in belief and practice. Many divisions are a result of different interpretations of Scripture. And the question arises, where can one find an authoritative interpretation for the Bible? St. Paul's first letter to Timothy, chapter 3, verse 15, clearly states where we are to find the truth. There, Paul refers to the church as the pillar and foundation of the truth. We don't go to the Bible alone to find the truth because different people interpret the Bible in different ways. We go to the church, built upon the rock St. Peter, the first bishop of Rome and pope. Jesus promised that the gates of the netherworld shall not prevail against the church built on this rock. And so we pray today that the thousands of Christian denominations may be brought together into one church so that Jesus' desire may be fulfilled, that there will be one flock, one shepherd.
गायन घेऊया A23. Păvitrăm-ci soba, oci Deva mondi, Deva roktan geli, écoute moga fami, amci mona sondostan, amci kalzamur gotan, amci tora ulastan, sui 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 sorves pora, amci mona sondostan, amci kalzamur gotan, amci tora ulastan, sui 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 sorves pora. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुकाय देव कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हे आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून सिमोना फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक ही भेट भेटयता. दुसरें इंतेसांव सांतानो वाज आपल्या जल्माच्या दिसाक ही मिसाची भेट भेटयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन आमी मागुया. तशेंच आयच्या दिसाक मर्सी आनी सेल्विनो आपल्या लग्नाचें वरस मनयतात. तांच्या गोराब्याचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. मारुष्का फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताकाय आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयच्या दिसाक किरीत भाशेन आमच्या देशाचो पोरजी राज्याचो दीस, रिपब्लीक डे. तर आमच्या देशा पासत, आमचो देशाचो कारभार चलयतल्यां पासत आनी आमच्या देशाच्या लोकां पासत आमी किरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. रिच्या भाव भयणीनो, देव आमचो मोग करता आनी ह्या पासत तो आमचो राजा आनी आपल्या नांवान आमचेर राज चलोवंक वा आमचो कारभार चलोवंक वेगवेगळ्या मनशांक वेंचून काडटा, आमकां हक आनी आमकां जबाबदारी दिता. आनी हेंच आमी आमच्या देशाच्या सुविधानान कॉन्स्टिट्युशनान एके भाशेन पळयता. आमकां हेर हक आनी जबाबदारी दिल्ल्यो आसात. आमकां कशे भाशेन आमचो देश चलचो हाचे विशीं डिरेक्टिव्स दिल्ले आसात आनी ह्यो जबाबदारी घेवपाक मनशांक वेंचून काडलेले आसात. तर देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया. जेन्ना आमकां आमच्या देशान ही सगळीं बरेपणां देवान फावो केल्यात, पूण जायते फावटी आमी आमच्या देशाचे बरे नागरीक जावपाक चुकल्या. आमी आमची जबाबदारी पाळपाक जायते फावटी चुकल्या. दुसऱ्यांचे हक्क जायते फावटी आमी माळयल्यात. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनांतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kakutku, sumia kakutku, sumia kakutku, sumia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku.
शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस्परा देवा सुगीच्या राया सुरपोद्वेता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाकाता सौम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाची शेरी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय जे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया. सर्वेस्परा स्वर्गा संवसाराच्या रचणारा आनी दुनिया स्वतंत्रताय जोडलेल्या आमच्या देशाक पोरजे राज स्थापन करून ह्या येद्या वर्त्या राष्ट्राची जबाबदारी आम्हा समेस्तांचेर वांटून घेवंक तुवें आमकां निर्मिलें. खरें आनी शाश्वत वर्तेपण कशें जोडचें तें आमकां शिकय आनी तुज्या पुताची देख घेवन हेरांक आमचे चाकरेक लावंक सोदिनासतना आमीच उदारपणान हेरांची चाकरी सेवा करूंक आनी आमच्या लोकां खातीर आमचो जीव दिवंक तूंच आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. जेरमियस प्रवादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर असो उलयता, पळयात असले दीस येतात की हांव इस्रायलाच्या गरोण्या लागीं आनी जुदाच्या गरोण्या कडेन एक नवो करार करतलो. पूण ताच्या पुर्वजां कडेन ताच्या हाताक धरून तांकां इजिप्टांतली भायर काडली त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसो हो करार जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो देखून दोनी कोण तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. ते दीस पावतोच इस्रायलाच्या गरोण्या लागीं असो हांव करार करतलो. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. कोल्ताचे भितर हांव म्हजी समूत रिगयतलो. तांच्या काळजाचेर ती बरयतलो. तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी पोरजां. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सर्वेस्पोराची ओळख घेतात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं, धाकटुलीं भुरगीं तोशीं जाणटी. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. कित्याक हांव ताचें नोश्टेपण बोगसणें दिवंक वेता आनी ताच्या पातकांचो आनीक उगडास दवरचो ना. देवाचें उतरें.
देवाचे व्हड उपकार. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. परतून म्हणुया. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस भोव व्हडट्या देवाक शेरोना येता आनी सोर पदवेदाराच्या सावळेक बिराड घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव. तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाऱ्याच्या फासांतलो आनी मोडनादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाकट्या काल तुका आसरो मेळटलो. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. रातच्या दास्तेचो वो दिसाच्या सांडलोल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. कालोखांत फिरतले पिडेक वो दोनपारच्या नाश करतले ओरिश्टांक तूं भिवचोय नाय. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. सर्वेस्पर म्हजें शेरण अशें तूं म्हणटाय आनी भोव व्हडटे देवाक तुवें तुजो आसरो केलाय. तर तुजेर कसलोयच वायट येवचें ना. तुजे तोंबू सरशीं पिडा पावची ना. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. बागून पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचो. प्रितीच्या सगळे आदी हांव मागता तें हें, सोमेस्त मनशां खातीर प्रार्थना करात. मागणी, विनंती आनी दिनवासती स्तुती. भोव करून राजा आनी उंचल्या अधिकाऱ्यां खातीर आमचे पूर्ण भोक्तीपणाच्या आनी मोडनादीचे जिवीत आनी शांतीन आनी संस्कायेन जिवोवचे पासत. हें बरें काम आनी देवा आमच्या सोडवणदाराक मानता तसलें. सगळ्या मनशांनी सोडवण जोडलोली आनी स्वताची ओळख घेतलेली ताका जाय. कित्याक देव एकलोच. देव आनी मनशां मदेकोत मोदिस्ती सोंपिल्लो. मोदिस्ती एकलोच क्रिस्त जेजू. तोय मनीस ताणें सोमेस्ताचे सोडवणे पासत आपणाकूच बळी कशी समर्पिल्लो. हाची गोवाय ताणें पुरत्या काळार दिली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक जोय जोय. स्वता परमणे आनी मोगान जिवन जो आमचें मस्तक त्या क्रिस्ताच्या सारके घेयसोर सगळ्या वाटांनी आमी वाडत वेतोल्या. सर्वेस्पराक जोय. Zoe Sarvesporak Zoe, Zoe Sarvesporak Zoe Zoe, Zoe Sarvesporak Zoe, Zoe Sarvesporak Zoe Zoe. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जिवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक म्हळें, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तांणी ताका म्हणलें, आमी अब्रामाची संसूत आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटात तो? जेजून तांकां परतीपाळ केलो, हांव तुमकां सोत सांगतां, पातक करता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम सदांच घरांत उरना, पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. Magani tuka Krista. पोरजे राज्याचो दीस. भाव भयणीनो, आयज आमच्या भारताचो पोरजे राज्याचो दीस, रिपब्लीक डे. जय हिंद. जय हिंद म्हणटात तेन्ना आमच्या ह्या स्वतंत्र जाल्ल्या देशाक 26 जानेवारी 1950 ह्या वर्साक हें कॉन्स्टिट्यूशन घडून हाडलें, संविधान घडून हाडलें. कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली म्हणून जाल्ली त्या काळार 2 दिसांची. आनी ह्या 2 दिसांनी ताणें जायतें सगळें जें तयार केल्लें तें थारायलें. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो आमचो भारताचो प्रेसिडेंट आसलो आनी डॉक्टर B.R. आंबेडकर हो लॉ मिनिस्टर. आनी तेन्ना आमच्या भारताचो सगळ्याहून सर्वश्रेश्ठ कायदो, द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया म्हणून हें कॉन्स्टिट्यूशन तयार केल्लें. वर्साच्या वर्साक आतां 26 जानेवारी आमी ताचो उगडास करता आनी म्हणटा ही आमची रिपब्लीक डे, पोरजे राज्याचो दीस. जाल्यार हें कॉन्स्टिट्यूशन वो हें संविधान भारताचें हें राज चलोवपाक आतां लोकां लागीं दिता, पोरजे लागीं दिता. ह्या पासत पोरजेचें राज हें, राजाचें राज न्हय. पयलीं राजा चलयताले ते भाशेन न्हय, पोरजेचें राज. म्हणटच पोरजां विचून काडटली आपणाक कोण जाय ते आनी पोरजां आपणाक जाय ते कायदे कोत्तली आनी पोरजां हे कायदे पाळटली. तर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जेन्ना केलें तातूंत हें सगळें घातलें. खरीच भाशेन आमच्या भारताचें संविधान भाव भयणीनो आमकां 6 असले हक्क दिता. फंडामेंटल रायट्स अशें ताका आमी म्हणटा. 6 आसात ते, वाचना खंयचे ते. घडये आमी जायते पावटी हें आयकलां वो आमी जायते पावटी जय हिंद म्हणला, झेंड्याक सलाम मारला, जावं पोरजा जावं आमचे आमदार आसात ते, वीच आर द 6 फंडामेंटल रायट्स म्हणून चालल्यार हांव नको कितले जाण जाणात ते. आमीच कितलीं जाणां जाणा हांव नको, हांवूय बाय हार्ट नको, देखून वाचता. तातूंत आसा रायट टू इक्वॉलिटी पयलो, रायट टू फ्रीडम, रायट अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशन, रायट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एड्युकेशनल रायट्स आनी रायट टू कॉन्स्टिट्युशनल रेमेडीज. हे 6 फंडामेंटल रायट्स अशें ताका म्हणटात. उरलेले जे आमचे हक्क आसात ते हातूंत ह्या 6 व्हडल्या हक्कांनी घातलेले आसात, गुंतलेले आसात. आमी चडशे पावटी आमचे हक्क नकळोच, देखून आमी फकत रडटा, आमी फकत जायते पावटी दुसऱ्यांक बोटान दाखयता, शिरापता. पूण जरी तर आमी आमचे हक्क जाणा आसल्या जाल्यार आमी घडये उबी रावतले आसल्या आनी आमचे हक्क जियेतले आसल्या, दुसऱ्यांकूय जिवंक दितले आसले. भाव भयणीनो, फाटींच आमच्या देशाच्या प्रधानमंत्र्यान एक बरीशी घोशणा केली. ताणें म्हणलें, डू नॉट फोकस मच ऑन युअर रायट्स, रादर फोकस ऑन द ड्युटीज. कित्याक आमचें भारताचें संविधान आमकां फकत हक्क दिना, नॉट ओन्ली रायट्स, आमकां ड्युटीज दिता, जबाबदारी दिता. 6 जरी तर फंडामेंटल रायट्स आसात जाल्यार 11 ड्युटीज आसात, 11 जबाबदाऱ्यो, 11 फंडामेंटल ड्युटीज. आनी ह्यो ड्युटीज ज्यो आसात त्यो खेरीत भाशेन हे जे हक्क दिल्यात ते सांबाळपाक आसत.
म्हणटच होक आनी जबाबदारी दोनूय बाराबर वेता. फकत आमी आमचे होक रायट्स म्हणीत जाल्यार आमी घडये वरसभर रस्त्यारूच आसतले हांव झगडपाक. पूण जरी तर आमकां होक आसात जाल्यार ती जबाबदारी आमी पाळपाक जाय. आनी ही जबाबदारीन येता हे आमचे होक आसात ते सांबाळपाक, दुसऱ्यांचे होक सांबाळपाक, देश राखपाक, देशाची भूंय राखपाक, एकामेकाचो कल्चर जो आसा तो सांबाळपाक, ताका रेस्पेद दिवपाक, दुसऱ्यांक शिकोवपाक, हे सगळे आमच्यो ड्युटीज आसात. तेच बरोबर देशाची उदरगत करपाक आमकां ही ड्युटी आसा, आमकां जबाबदारी आसा. तर भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमचे विचून काडलेले आमदारूच आसात, तांकांय विचारले जाल्यार हांव नकळो ते जाणात जाल्यार ही 11 फंडामेंटल ड्युटीज आसात. जाल्यार ह्या दिसांनी जेन्ना तुमच्या घरान उमेदवार येतात, हे विचारचे विच आर द 6 फंडामेंटल रायट्स, विच आर द 11 फंडामेंटल ड्युटीज. 11 आहा जाल्यार 6 आहा म्हण जाणाय जाल्यार विचारात. आमदार जावपाचे कोण आसात, उमेदवार कोण आसात, तांणी पयलींच शिकून वेचें, लोकांगेर वेचे पयलीं, कित्याक लोक विचारतलो. भाव भयणीनो, आमचें राष्ट्र जें आसा तें जरी तर उबें उरतलें जाल्यार परजेक जबाबदारी आसा. ह्या पासत परजे राज्याचो दीस भोव गरजेचो. आमी स्वतंत्रताय दीस मनयता 15 तारखेर ऑगस्टाचे, आनी 15 तारखेर ऑगस्टाचे स्वतंत्रतायेचो दीस मनयला. त्या दिसाक अर्थ ना जरी तर 26 जानेवारीचो म्हणजे परजे राज्याचो दीस आमकां ना जाल्यार. तर आमकां हें इतलें दिल्लें आसा, हें आमकां देवाचें देणें. आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवादीच्या पुस्तकान आमी आयकलां, सर्वेस्पर देव किरीत भाशेन ह्या इस्रायलाच्या घराण्यांक उलो मारता आनी तांकां सांगता ही पोरजां कुड्डेपणान पडली. आनी ह्या पासत हांवें दाखोवचें पडलें देव कोण तो, कोण धोनी तें हांवें दाखोवचें पडलें. भाव भयणीनो, आमी देव कोण तो जाणा, आमचो राजा कोण तो जाणा. आनी जायते पावटी आमकां जी आयज जबाबदारी दिल्ली आसा, जुट्टी दिल्ली आसा, आमचें भारताचें संविधान काय बरें सांगता, सेवा करपाक जबाबदारी आसा, परजेची आनी राज्याची सेवा करपाक. पूण जे सेवा करपाक म्हणून मुखार सरतात ते आयज आपण धनीच कशे जाल्ले आसात. आनी देखूनच जें कितें जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आयज म्हणलां, देवान दाखोवचें पडलें धनी कोण तो. आयज आमकांय दाखोवपाची गरज आसा काय? आयज आमच्या भारताच्या देशाक आनी आमच्या भारताच्या वडिलांक आयज देवान दाखोवपाची गरज आसा काय? दुबावरीत आमी म्हणटलीं हांव वय, दाखोवपाची गरज आसा. आनी दाखोवपाचो वेळ घडये आयलो आनी देव दाखयता. आनी देव दाखयता कशे भाशेन. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू तिमोथाक चीट बरयता ती आमी आयकल्या. आनी हे चिटीन तो आयच्या ह्या वाचपान केरीत भाशेन उगडास करता. क्रिस्तान आमचे पासत जीव दिला. क्रिस्तान आमकां सोडवण मेळचे पासत एक सोडवणदार कसो आमचे पासत आपणाचो जीव दिला. जाल्यार जे कोण जबाबदारी घेतात सेवा करूंक, ते इतले पासून तयार आसपाक जाय. म्हणजे आपणाचोच जीव जायते पावटी खत्र्यान घालून आपले परजे पासत. आमचे डिफेन्स सिस्टम जे आसात ते सदांच आमचे सैनीक तयार आपलो जीव दिवपाक आपले परजे पासत, आपल्या मातृभुमे पासत जीव दिवपाक तयार आसात. ते जीव दिवप म्हणल्यार स्विसायड न्हय, पूण खेरीत भाशेन आपलो देश राखूंक, आपल्या लोकांक राखूंक, आपल्या लोकांचो कल्चर आसा, तांचें जिवीत आसा, तांचें शिकप आसा, आनी हे जे रायट्स जे आसात, हक्क आसात, ते सगळे सांबाळपाक जीव दिवपाक तयार. भाव भयणीनो, हेंच करूंक जरी तर आमी मुखार सरलीं जाल्यार ही आयचीं वाचपां आमचीं परजे राज्याच्या दिसाचीं खेरीत वाचपां आमकां जी जबाबदारी आसा ती आमकां समजायता. आनी हें सगळें आमी समजतले जाल्यार स्वत समजून घेवपाक गरजेचें. जेजून आपल्या शिसांक खेरीत भाशेन शिकोवन दिता आसतना हें सांगलें, तुमी जरी तर म्हजें उतर आयकशात जाल्यार म्हजो पाटलाव करतल्यात, आनी म्हजो पाटलाव करतल्यात जाल्यार तुमी स्वत समजून घेतल्यात, आनी स्वत समजून घेयत जाल्यार तुमी स्वतंत्र जातल्यात. थोडे जाणांक राग आयलो, आमी केन्नाच कोणाचे गुलाम जावंकूच ना आनी आमी स्वतंत्र जातल्या तुज्यान कशें म्हणूं येता.
भाव भयणीनो, हेच ते मनीस जांकां खरेपणी आपूण कोण कितें खबर ना. तांकां आपणाचो इतिहास जो आसा तो खबर ना. कितल्या गुलामपणांतले भायर सरून आयले, 2 पावटी गुलामपणान गेल्ली ही पोरजां, आनी तरी आसतना हे पोरजेंतले आयिल्ले हे मनीस म्हणटात आमी केन्नाच कोणाचे गुलाम जावंक ना. घडये जेजूच्यान तांकां हो इतिहास दाखोवंक जातालो. तुमी तुमचे पुर्वज जे आसात ते इजिप्ताक गुलाम जाल्ले, आनी त्या उपरांत परतून मागीर बाबिलोनीन परतून गुलाम जाल्ले, आनी तरी पूण तुमी कित्याक म्हणटा. पूण जेजू तो इतिहास वयर काडिना. फकत एक सादी वस्त जी दिसाच्या दिसाक आमचें सगळें घडटा ती वयर काडटा. जो मनीस पातक करता तो पातकाचो गुलाम, आनी बो करून त्याच पातकान परतून परतून पडटा थंयच आसा त्या पातकाचो गुलाम जाला. भायर सरूंक सोदना, वो दोड्या पासून उगडून पडूंक सोदना, कसलेच प्रयत्न करिना ह्या पातकाचेर जैत व्हरूंक तो पातकाचो गुलाम. आनी जो कोण गुलाम जाला ताणें हें उतर आयकूंक जाय. जो कोण गुलाम जाला ताणें स्वत समजूंक जाय आनी मानून घेवपाक जाय. भाव भयणीनो, आयज आमी मानून घेवपाची आसा ती आमची परिस्थिती खंय पावल्ली आसा. ही आमची परिस्थिती जावपाक जबाबदार कोण? 11 फंडामेंटल ड्युटीज दिल्ल्यो आसात त्यो हांवें पाळल्यात परजेचो एक नागरीक कसो. ह्यो ड्युटीज ज्यो दिल्ल्यो आसात त्यो हांवें पाळल्यात एक वडील कसो, वो विचून काडलेलो प्रतिनिधी कसो. हें आयज परजेच्या नागरिकांनी आनी आमदारांनी आयज चिंतपाक जाय. आयचो हो दीस खेरीत भाशेन जय हिंद म्हणलें आनी काबार जालें जाल्यार ह्याय दिसाक अर्थ ना. पूण जय हिंद जरी तर आयज आमी म्हणटा आनी झेंड्याक आयज जरी तरी आमी सलाम मारता, बेश्टे कार्यक्रम करपाक आनी मार्च पास करपाक न्हय, पूण हें आमचें संविधान आसा ताचो उगडास करपाक. कितले रायट्स आसात? 6 फंडामेंटल रायट्स. ड्युटीज कितल्यो आसात? 11 फंडामेंटल ड्युटीज. ह्यो खंयच्यो त्यो गुगल करीत जाल्यार मेळटा. देखून हांव सेरमावान आख्खें इलॅबोरेट करून टायम पिड्ड्यार करना तुमचो. इल्लीशी आयच्या दिसाक हे 26 जानेवारीक आयज आमी भार घेवया जाणा जावपाक. हेर सगळें आमी पळयता आमच्या मोबायलांचेर, आमी सगळें सोदून काडटा. जायतो वेळ आमी सोशल मिडियाचेर नाका जाल्ले कमेंट्स घालून काडटा. फकत जाय ते पावटी दुसऱ्यांची खोडी काडपाक. ताचे पावटी आयच्या दिसाक 26 जानेवारी एक बरें काम करुया. आमचें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गुगल करीत जाल्यार मेळटा सगळें. रायट्स एंड ड्युटीज आसात वाचून काडुया आयच्या दिसाक. आनी मागीर आमच्यान म्हणूंक जातलें खरेंच हो 72nd आमचो रिपब्लीक डे बरो जालो, कित्याक जें कितें नको आसलें तें आमी शिकल्या. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, आमच्या सगळे परजे पासत मागुया आनी आमचें राज आयज ह्या जाग्यार पावपाक जंय आमी आसा थंय आमी पावपाक जायत्या जाणांनी भार घेतलेलो आसा. जायत्या जाणांनी हें फुडारीपण घेतलेलें आसा. जायत्या जाणांनी आपली बऱ्यो बऱ्यो मांडण्यो मेजार दवरलेल्यो आसात. आनी हो राज हें आयज आमचें राज एका उंचल्या पावंड्यार पावोवपाचो प्रयत्न चालूच आसा. तर अशें करता आसतना आमची जण एकल्याची जबाबदारी घेवन आमचे हक्क जिवन दुसऱ्यांच्या हक्कांक आमी फावो तो रेस्पेत मान दिवं. आनी आमी कोणाक विचून काडटा हे पावटीक गरजेचें आतां परजे राज्याचें हो एक व्हड जबाबदारी आमकां विचून काडपाक. आमचे प्रतिनिधी कोण, थंयसर आमचे लिडर कशे वयतले ते जाणा जावन जरी तर आमी वायट मनशांक विचून काडटा, जाणा जावन जरी तर आमी चोर नागवणे किरमिदोर आसा तांकां विचून काडटा, जाल्यार आमच्या आनीक एकल्या नॅशनल पार्टीचो जो हेड आसा आमच्या गोंयांत ताणें म्हणलां आतां पयरूच जेन्ना ताका विचारलोलें रिपोर्टरांनी, तुजे पार्टीक हे क्रिमिनल्सांक कित्याक तुमी सीट दितात? आनी तेन्ना ह्या वडिलान म्हणलां MLA best represents the constituency or the people of the constituency. जरी तर हे क्रिमिनल्स आमी दिल्ले आसा हेच बेस्ट आसात आनी देखूनच हे सीट तांकां दिला. क्रिमिनल रिकॉर्ड आसा खरो, पूण हे बेस्ट लोकांचे रिप्रेझेंटेटीव म्हणटच जरी तर तूं चोर, तूं नागवणो, तूं किरमिदोर, तूं रेपिस्ट वो तूं दुसऱ्याचें चोरून खावपाचो, तूं दादागिरी करपाचो, जाल्यार असलोच तूं लिडर विचून काड.
पूण जरी तर तूं सात्वीक मनीस, तूं बरो मनीस, आमी सगळीं म्हणटा आमी बरीं, कोण म्हणूंक सोदना हांव वायट म्हण, तूं जरी तर बरो सात्वीक दुसऱ्याचें पडलेलो, दुसऱ्याच्या हुस्क्याचो आनीक सगळें बरें सांबाळटलो जाल्यार असल्या बऱ्या मनशाक वेचून काड. तर ही कृपा भाव भयणीनो आयज परजे राज्याच्या दिसाक आमकां मागुया आनी ही आमची भेट आमच्या देसा पासत भेटोवया. गायन घेऊया C23. म्हज्या भावा भयणीनोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सोयीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर पदवेदार बापा, आमी तुजीं भुरगीं आनी तुजी स्वतंत्र फर्जां आमचें उपकारी मन दाखोवंक आमच्या देसाचीं फळां हो उंडो आनी हो दाकां सोरो आमी तुका भेटयता. ती बदलून तुजो पूत तुका भेटयता तें सासनीक बलिदान आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी आमच्या राष्ट्राचेर आनी राजकारभाऱ्यांचेर तुजो सुबां आशिर्वाद घाल. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां भरुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बोळ, तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. आपले आवयक आंकवार मारयेक पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली ताणें सुटयली आनी अशें आमचीच संपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणा आनी बरवसो तिका केली. देखून ह्या संतोशभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबान वेल्ले आमचे माये बाराबर आनी सर्गीच्या सर्व दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. Sorvesporace navi etata kasui, usurgi tu kasui
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घोट पोर घोटुया. Jesu ami ondo खाता आणि एकाची पेढी येता. तिथेच पोटी तू वैभवाने सूत आम्ही तुझे मरण बोलवतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. Six fundamental rights, 11 fundamental duties ह्यो करून आमी आमचो देश सांबाळपाक जाय, राखपाक जाय आनी तो उंचल्या पावंड्यार पावोवपाक जाय आनी हे भाशेन आमच्या ह्या देशाचो सगलो लोक खुशाल आसपाक जाय. हेंच करूंक आमची जबाबदारी मानून घेवन जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो विरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका वना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका भलायकी दी. गायन घेऊया D7.
तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात, आनी तें सारकें, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. पूण हांवें तुमच्या गुरून आनी सोमयान तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां सदांच पोसताय. ताचे वरवीं जेजू कडेन आमचो एकवट दिसान दीस वाडय आनी ताणें आमकां दिल्ली सेवे चाकरेची देख घेवन समेस्त आमच्या बारोती भावा भयणीच्या हिता खातीर संपूर्ण त्यागान आनी उदार मनान वावरूंक आमकां उर्बा दी. अशें एक दीस पृथ्वेच्या सगळ्या लोकां बरोबर एक पर्जा कशी तुजे मोहिमेच्या राज्यान आमकां एकठांय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज बुधवार पूण आयज सांजेर पवित्र वर आसचें ना. चोत्रायदोरची आयज आसचें ना, पूण शुक्रारा दीस पवित्र वर आसतलें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुजेर दवरता. सगलो म्हजो विस्वास. सगळो म्हजो विश्वास. एक आकुतीचे माये, एकाकुतीचे माये, सुचुरे कोर म्हजे. सुचुरे कोर म्हजे. हांव आयकता हांव आयकता. सगल्यांनी तुका सगळ्यांनी तुका पाचारलेली वाचारलेली आसऱ्या आस्या आनी बोरवाशा आनी बरमाशा पातक्यांच्या पातक्यांच्या सातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो बोरवासो. बरमासो. पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे उगोड तुजे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक एका दुर्बळ पातक्याक जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासणाची तुजी सासणाची चाकून कशी. चाकोन कशी. हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता. देवाक दिता. दिलो देखून दिलो देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुतीन ताचे काकुटीन अविस्वास अविस्वास तुजे ताई तुजे ताय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता सत मानता म्हज्या सासणाच्या म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवाची साल्वसांची कोटा खोटा जायते पावटी आदी पावटी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडली. पडली. कित्याक कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना. उलो केलो ना. हांव जाणो हांव जाणा तुजे मजतीन तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतली. हांव जैत व्हरतली. हांव जाणो हांव जाणा तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितेली मजत म्हूण. दितेली म्हूण. जोर हांवें जोर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयो तुजेर पातयो पूण भियेता कुणबी येता. पातकाचे ताळणेन पातकाचे ताळणे तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन म्हूण मागोना जायत म्हूण. आनी इबाडीत आनी म्हूण बारीक म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो ओ तोर हो तोर वतता उपकार वर्तता उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताई. तुजे ताय. आनी हांव आनी हांव प्रार्थून मागता तातूंत मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे ते प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळो म्हाका तो मेळो अदीक करून अदीक करून एमखणाच्या कोणाच्या चपक्याच्या वेळार चपक्याच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूं उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका म्हणून तुका ए माये हे माये आदार म्हाका दी. आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका निर्मिनाका हांवें सांडू हांवें सांडू म्हज्या देवा. म्हज्या देवा. आमेन. आमेन.
शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू मागील मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यंती मरे भगवंती मरे आदारती आदारती उत्कृष्टा ओदृष्टा सांपडलेल्या सांपडलेल्या मोजोतकोर मोजोतकोर अस्कोत कालजांच्या अस्कोत काळजाच्या माग माग पोचे पासून पोरचे पासत जा शहरातील ज्या शहराती देवाच्या देवाच्या मुन्यारांची मुनियारांची विनोद कोर विनोद कोर सगल्या सगल्या देवाक पेटयलेल्या देवाक पेटयलेल्या अस्तुऱ्यां पासत वस्तुऱ्यां पासत फावो कोर फावो कर. तुझो आदार तुजो आदार सगल्यांक सगल्यांक जे मागतात जे मागतात तुझो तुजो सासनाचो सासणाचो आलाशिरो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे साहेबिणी. आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोतीनी प्रार्थुया. हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं, जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सगळ्या पिडेवंतांक खिरीत आशिर्वाद मागुया. सगळीं जी वेगवेगळे तरेची पिडेंत आसात, कोविडाचे पिडेक सांपडलेलीं आसात आनी हेर पिडांक सांपडलेलीं आसात, तांकां पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोमिया म्हजें मागणें आयक. आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावूं. सोमिया आसूं तुमचें सवें. आनी तुमच्या आत्म्या सवे. प्रार्थना तुका सोमिया देवा. ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेत आनी राजवट करता सासनाच्या सासना. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं. सोर पदवीदार देवाचे, बापाचे, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचें बेसांव तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. गायन घेवया F23. Botsuya Krista Shatin Botsuya. Botsuya Krista Shatin Botsuya. Botsuya Botsuya Krista Shatin Botsuya. Botsuya Krista Shatin Botsuya. Matkotoya Botsuya. Duspana Maruya. Jesu Choshikunyo Vevarangaluya Ekalis Monan Sonya. Botsuya Krista Shantin Botsuya. Botsuya Krista Shantin Botsuya. Botsuya Botsuya Krista Shantin Botsuya. Botsuya Krista Shantin Botsuya.